माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फातोड्ड्या दावड्डेकारांनी हावसिंग प्रकल्पाक केला खर विरोध. मुखेल अधिकाऱ्याक मेळून केली भासाभास. 10 दिसांचो अल्टिमेटम दिवनय जावंक ना फायदो. पालिकेची पुराय आडनदर. थळाव्यांचे साबार आरोप. डबल स्टँडर्ड्स काय डबल टॉक. झारखंड परीक्षा घोटाळो प्रकरणात निषेधाच्या फाटभुंयेर भाजपाची काँग्रेसीचेर टिका. ल्हान गोंय विधानसभा अधिवेशनाचे केले समर्थन. दोन महिन्याच्या बंदी उपरांत रापणकारांची उमेद. ताजे फडफडीत नुस्तें घेवपाक लोकांची गर्दी. करंजाळे रापणेच्या नुस्त्यांची झुंडी. नुस्त्या बाजारात परतून पडली भर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हावसिंग प्रकल्पाचेर दखल घेवपाक 10 दिसांचो अल्टिमेटम दिवन कांयच फायदो जावंक नाशिल्ल्यान फातोड्ड्या दावड्डेकारांनी मडगांव पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याची मेळून आपल्या वाठारांतल्या बेकायदो हावसिंग प्रकल्पा विशीं उलोवणी केली. पालिकेन हे विशीं कांयच करूंक ना असो दावो थळाव्यांनी केला. जाल्यार ही केस कायदेशीर सल्ल्या खातीर धाडल्या आनी तांचें मत परत येतकच कारवाय जातली. मुखेल अधिकाऱ्यान सांगलें. एकू सांगितला 6 म्हयने सांगत तेश कोण 7 दीस ट्यूजडे सांगितले फकत तेच्या ट्यूजडे किती दिता म्हणून ट्यूजडे सांगितला हेजे आमकां बरें लीगल ओपिनियन दित म्हूण तें मिटींग कोताय आनी तेजें ओपिनियन दिताय नाल मुखाल्ले स्टेप कितें तुमचें मुखाल्ले स्टेप मागीर आमगे भाव मेळटले आनी थंयतले कितें करपा तें. पालिकेची योग्य मान्यताय घेनासतना बेकायदो गृहनिर्माण प्रकल्प बांदतात हाचेर कारवाय करची अशी मागणी थळावे करीत आसात. पालिकेचो वैध बांदकाम परवानो नासलो तरी हो प्रकल्प मुखार वता असो थळाव्यांचो दावो आसा. तशेंच ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडपाक आनी कथीत उल्लंघना आड कारवाय करपाक कळाव जायत चल्ला अशें म्हणत थळाव्यांनी पालिकेचेर खर टिका केली. आमकां 10 दीस दिल्ले 10 दिसान आमचो पयले केला काय म्हूण कितें केलें जाल्यार परतून तें सीओ आमकां आनी 7 दीस मागीर ट्यूजडे दिली. आतां ते 10 दिसान तें कितें केलें जाणा तो ती फेन्सिंग तें काम काडपा तें आमगे डिमांड आहलो ती फेन्सिंग काडपाचो. मागीर तें कितें केलां 10 पोतरी ती तितली कट केली आमच्या दोळ्या पान हाडपाक. कळ्ळें तुका. आतां हांव कितें म्हणटा हें कोण हें प्रेशर आहा कोणाय प्रेशर आहा पळय टोटली इलिगल आहा तेंको कांय ना. 2008 लायसन्स घेवन ते ती फेन्सिंग घालपा येयले तेंको कांय ना जाल्यार आमगे हेंकां कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा तेका कित्याक प्रॉब्लम जाता कित्याक तुका कास्ती जाता तेंचे एक्शन घेवपाक. आनी आमगे MLA तो आमगे MLA वेलसांव भोंवता वेलसांव JCBचे उबे रावन अरे बाबा तूं खूंय या दोंड्या खूंय या तूं म्हणटा आतून वाजा तुवें रिजायन जावचें. अरे तूं रिजायन जाव तूं तेका म्हणटा तूं आतून वाजा तो म्हणटा म्हणजे तुमगे लोकांक जर तूं पावना जाल्यार तूं रिजायन जाव म्हूण. आतां आमी 6 म्हयने जाले तूं 6 म्हयने जाल्यार तूं हांगा मेळटा पूण तूं फकत सोशल मिडियाचेर म्हणटा सोशल मिडियाचेर तेका आसत फकत आपूण लोकां बारबो आहा जाल्यार खूंय आहा यो मरे JCB घेवन यो तुजे सायडी हांव उबो रावता मोड ह्या पोतरी. The capacity when he doesn't want to confront us, why you are asking us to go to him? NDZ कोरप म्हूण आख्खें दोंडे. Now what is NDZ? No development zone. So no development zone जाल्यार आमगे जर कितें आहा काम करपाक आहा कंस्ट्रक्शन कितें आहा जाल्यार तेंवूय बंद. So what it looks like हे बिल्डरागे जायना न्हू जाल्यार तुमगेलेय काबार करया. It is a revenge letter. That is a revenge letter because he is having a problem with the Dawande people asking for their right, wanting to save their गांवकारपण. आमगे गांवकारपण आमकां सेव करपा जाय तेक नाक म्हणून तें लेटर केला. And by the way that letter has zero legal tenacity. It is zero because Vishwajit Rane has already started the process. This letter is very late. It is very late. It is miserably late. This thing is not going to happen. It is just, and you know I've seen the letter a little bit on the blur eshkonai choilale. There is no substance in the letter. It is just like an essay, a ChatGPT essay, maybe it would have been. So I would say it is an abuse of the letterhead of an MLA of Fatodda. 18 वर्सां जालीं बाबा आमी आडायताय 18 वर्सां आनी केन्ना पॉलिटिकल लेवल आमी केन्नाच उलोवंक ना. टील टुडे पॉलिटिकल मिक्सअप केलें आमचे MLA विजय सरदेसाय सारकें. वो टोटल क्लियर कट तुका सांगता तो पॉलिटिकल लेवल येता. सो आमकां पॉलिटिकल लेवल येवपाक एवरी टायम तो आमकां बोट दाखयता जे प्रोजेक्ट आडोवपाक येता ते BJP म्हूण
म्हाका दिसता हांव तेच्या कडच्या जायतो वर्सांनी व्हडलो आहा आनी टुडे म्हाका इस्तीचो मातशें प्रॉब्लेम जालो एट द एज ऑफ 50. आतां तो 56 जाला. तेका इस्तीचो प्रॉब्लेम जाला. तेका म्हूण सांग हो सामको झूम कोन चोय फाटल्यान सगळे कोण आहाय ते. 2017 हांवूय ताजो स्पीकर. 2017 हांव ताजो स्पीकर आनी 2017 जेन्ना असेंब्लीचो रिजल्ट येवन 24 वरां पण तेणें BJP केल्ली ते राती तेका हांवें शी म्हणलोलो. कित्याक आमकां BJP म्हणटा ती केन्ना नाका आहली. BJP वचोन तेणें कितें केलें तें तुमकां खबर आहा. आख्ख्या गोंयचें निसंतण केलां BJP. या प्रकरणाची चौकशी चालू असा. ही फायल पयलीच कायदेशीर मता खातीर धाडल्या आणि ती मेळ्ळ्या उपरांतच आनीक पावलां उबारतले अशें मुखेल अधिकाऱ्यान नमूद केले. Visited this in this office and informed that even they also meet the administrator. Administrator has given the 10 days time to act under their complaints and so today they have visited office. ते पत्रकार म्हणून आयिल्ले I already in this regard I already issued letter to the Chaitanya Homes and Properties LP dated 30/7/2026. So in respect of this, so still we have not received this reply. I also sent file to the legal opinion. Once the legal opinion received, we will act accordingly. I will assure that till Monday maximum once we receive, we will issue file, will send to the administration till Monday, not even that. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. डबल स्टँडर्ड्स काय डबल टॉक. झारखंड परीक्षा घोटाळ्याच्या निषेधाक लागून पक्षान काँग्रेसीचेर टिका केली. ल्हान गोवा विधानसभा अधिवेशनाचे समर्थन केले आणि राहुल गांधी विशीं जाप दिली. झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या वादान काँग्रेसीचो दांभिकपणा आशिल्ल्याचो आरोप करून भाजपा फुडाऱ्यांनी सुरुवात केली. झारखंडात अजूनय विद्यार्थ्यांनी भरती परीक्षेत अनियमितताय केल्ल्यान निदर्शनां सुरू आशिल्ल्यान राज्यातल्या काँग्रेस फुडारपणा सरकारान कसलीच कारवाय करूंक ना असो आरोप ताणें केला. जेन्ना पत्रकारांनी भाजपाक जंतर मंतर आंदोलना वेळार पक्ष इतलो शांत कित्याक रावलो असो प्रस्न विचारलो तेन्ना भाजपा फुडाऱ्यांक दिसपी विसंगतीचें स्पश्टीकरण दिवपाक दबाव आयलो. पक्ष फुडाऱ्यांनी कसो प्रतिसाद दिलो ते पळयात. Now you have criticized the Jharkhand government over the protest, the way they've handled it. But when similar things were happening in Jantar Mantar, we heard nothing from the BJP, no condemnation, no sympathy with the student protesters. So isn't that a sort of hypocrisy as well? I don't think what you're saying is correct, because the very fact that government took action immediately, even the bills have been passed in parliament. That was after 20 days. Yes, it takes time. You cannot expect parliament to meet overnight and all to pass it overnight. No, but all delegations met the students only after 20 to days. the opinion and the demand of the students, the legislation has been passed in parliament, which is making it very difficult for anybody to leak the exam papers. And I think once it is passed in parliament, all other states will follow it in due course as well. So government has acted very swiftly, I would say, and there was no such thing that they were against the student. ब्रिफिंगान भाजपान लोकसभा आणि राज्यसभा या दोनय कामकाजांत सातत्यान आडखळ हाडपी विरोधकांचेर टिका केली आणि कायदे तयार करपाची गती कमी करपी आडखळ हाडपी राजकारण अशें म्हटलें. पूण पत्रकारांनी रोखडेच ह्या विरोधाभासाचे नदरेक हाडले. येवपी गोंय विधानसभेचें अधिवेशन फकत 3 दिसांचें आसा, जे विरोधकांनी पयलींच खूब ल्हान अशें सांगलां. गोंयांत चर्चेचो वेळ मर्यादीत करतना संसदेन जापसालदारकी घेवपाचें समर्थन कशें करतात अशें विचारतकच भाजपा फुडाऱ्यांनी ल्हान अधिवेशनाचें समर्थन केलें. Minister, you have said that the Congress is blocking the functioning of the parliament. What specific action are you referring to? Because the opposition job is to criticize, to oppose bills that they do not feel is right for the people. So what point do you feel they're disrupting the parliament exactly? See, ultimately all solutions should come through debate. All solutions should come to discussions, and that is what parliamentary democracy is all about. Correct. When you are not allowing the discussion itself, when you are not allowing the debate itself, when you are not allowing the parliament to function, you are paralyzing it. Is that the norm which we should adopt as a most vibrant No, but democracy? when an opposition asks for a certain topic to be discussed that is of what they feel current urgency, we've seen many times they're not given that topic and the house is adjourned. So is that called disruption? I don't think that is the case in this point in time. First, they wanted a statement from Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji, which Mr. Rijju ji, our Indian Minister, as well as Mr. Piyush Goyal,
both of them clearly announced he is ready to answer any question. He will give you clarity on all the issues. Even then they are disrupting But he was not in the Then House there at was the some time. other demand. So every time the goalpost is being shifted, you please have a look at that. But he was not in the House. That's why they were demanding for an answer from the Home Minister. He's saying he's going to give. Why hasn't he given it already when the House was in session for When so two long? other union ministers clearly make a statement on the floor of the House that he will be coming to the House, giving reply to every query that is raised, every discussion that has to, which they consider necessary, then where is the sense in disrupting the House and blocking it totally, not allowing it to function? Does it make any sense? तिसरो हॉट टॉपिक आशिल्लो वैयक्तीक हल्ल्यांचो. जंतर मंतर आंदोलना वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर केल्ल्या अपमानास्पद वक्तव्या विशीं पक्षान पयलींच्या कागाळींचो संबंध दाखोवन विरोधी पक्ष फुडारी आनी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी हांचेर केल्ल्या अत्याचाराच्या दाव्याचेर जाप दिवपाक पत्रकारांनी भाजपा फुडाऱ्यांक सांगले. भाजपान कसो प्रतिसाद दिलो ते पळोवयात. But the other day we saw BJP protests where they were hurling abuses at Rahul Gandhi. So is that okay for a ruling party to do? See, so to a certain extent, when you go berserk and you say words to our Honorable Prime Minister, certainly there will be some immediate instant reaction from some of our committed Karyakartas. No, but it was a But they protest never led by a said- minister. But to my knowledge, they have never said anything so offensive what they have been saying. No, but this was a protest led by ministers and the party president right on the streets of Goa. There were children at the protest. So is that justified that because abuses were heard at the Prime Minister that the ruling also will do that to the opposition? So I think I've made it clear that when our people have clearly seen abuses being heard at our leadership, abuses being hurled at the Honorable Prime Minister, there can be some instant reaction from somebody who was there in a particular. It wasn't somebody, it was the minister and the state president who were right at the front, and the girl who was with them at the front was the one chanting the slogans. I think that may be an aberration. I have not seen it myself. गोवा 365 खातीर सुभाशीष गोवेकार, मनीष परब आणि वैष्णवी साळगावकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 2 म्हयन्याच्या नुस्तेमारीचेर बंदी घाल्या उपरांत निमाणे गोंयचे नुस्तेमार परतून सक्रीय जाल्यात. बोटी आनी नुस्तेमार दर्यांत परतल्यात. करंजाळे कितलेशेच तरेचे नुस्तें मेळिल्ल्यान ताजें नुस्तें घेवपाक व्हड गर्दी आयली, जाका लागून थळाव्या नुस्तेमारी सुवातींनी आनी बाजारांत परतून भर पडली. all the fishermen rounders over there had approached my mother for the same facilities, storage facilities, lighting facilities. So I spoke to the Rahotkans here also. They also said they will have one discussion and we will get back to us. So as per their requirements, if there is a place available, we will get it done. No, as of now, they will get back to me with their thing. Now, see, I found that process already there. That file has been moving through fisheries department. Now, the lights are the first part. There were a lot of, they were complaining there was no light in the evening or in the morning when they're going out. So that lights are installed. Now, second phase will be storage facility for them, proper ramp, all of that. So as per the requirement of the community and all, whatever they require, we will give them. फूल त्याचा सपोर्ट हा ॲडिशनल खूप फिश पडायचं माहिती करता गेले फीस पडला मिलाक दिला मिलाक दिलं ते हांगसून येऊन व्हरता सो आतां वेस्ट जायना ना वेस्ट जायना वेस्ट करूंकूय जायना आतां जाका वेस्ट करूंकूय जायना कित्याक आतां ऑलरेडी हिंगा बिचार घाण माण उदकान कितले दिसाचो गॅप हो आतां परत हो गॅप आमी आतां हो पळय आमी आतां बँक ग्रेडाक
आमी सगळ्या मध्ये निमाणो आमी चालू केला सगळे आख्या पुरायांचेर स्टार्ट जाले हय आमी आतां बँड ब्रेडा पयलो पत्र येता तेका आमी वेदरा हेका लागून रावले आनी आतां आमी आमचे सगळे मेंबरांक डिसायड करून आमी आयज आमी पयलेच फाटी सगळे फिशरमॅन एकठांय जावन आयज आमी रांपोड मारलेली आनी ह्यान आमकां बंपर नुस्तें दिलें नुस्तें म्हणटा तें सगळें मिक्स ओलें नुस्तें ना म्हणून ना तर हांव लोकांक आमचे फीश लवरा कडेन मागता आतां एट प्रेझेंट तुमी या आनी तुमकां जाय तो वेरायटी ऑफ फीश व्हरा तुमी दुसरें म्हणटा तें वेदर दिल्लें बरें ना तें तेरी आसतना आमी ट्राय केलें आनी सगळे एकठांय जावन आमी एवरी इयर अशें करता आमी सगळे फिशरमॅन एकठांय जावन आनी आयज सुद्या कारंजारा बीच इज ओपन फॉर फिशींग. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. गोंयांत अपघाताचें प्रमाण बरेंच वाडलां आनी हे अपघात जावपाचें मुखेल कारण म्हळ्यार रस्त्यार आपलें राज्य गाजोवपी भटकी गोरवां. राती कडेन ही गोरवां रस्त्यार थपकळ मारून बसतात, जाका लागून काळखांत अपघात जातात. हाचेर संबंदितांनी लक्ष घालपाची गरज लोकांनी उक्तायली. राज्यात जावपी साबार अपघातांनी भर घालपी भटकी गोरवांचो विशय तकली वयर काडपाक लागला. सरकारान साबार येवजण्यो काडल्यो. भटकी गोरवां रस्त्यार मेळ्यार गोशाळेन धाडपाची, पूण इतले सगळे जावनय अजून हो विशय तडीक लागूंक नाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. स्ट्रे कॅटल्स आसा पळय ती एक व्हडली समस्या. ती सरकार खंयचोच सरकार हांवें अजून मेरेन गांभीर्यान घेतना पळोवंक ना. एक्चुअली रातचे स्पेशली केन्ना केन्ना म्हशी सुद्धा बशिल्ल्यो आसता रोडांचेर, म्हशी चलता आनी एकदम ती दिसना. आज जाल्ले आसा कितें, आज रोड आनीक व्हडले जाल्ले आसा आनी हे जे प्रमाण आसा न्ही अपघातांचे ते वाडत आसा. कारण व्हडले रोड जाल्ले कारणान रहदारी वाडल्या, आज गाडयो कितल्योश्योच वाडल्या आनी स्पीड जी आसता ते स्पिडी खातीर सडनली एक जर गाय दिसली किंवा म्हस बशिल्ली आसा जाल्यार सडनली कंट्रोल जायना आनी हाज्या खातीर अपघात जाता आनी कितलेशेच लोक मरता. कारण हाजे मरण पावले हाज्या खातीर ह्या अपघातान घडले. इतले गांभीर्याचो हो विशय आसा म्हणून हाजेर कोणूच लक्ष ना. हांव कितें म्हणटा, आतां खूब जाण जे आसा गोरक्षक स्वताक म्हणटा ते फक्त पॉलिटिकलूच आपली पोळी भाजपाक आसा. थोडे खरेंच काम करता, हांव सगळ्यांक एका हातून मेजना. थोडे गोशाळा घालता, गोशाळेन ते जाता ते शक्य, कित्याक गोशाळेचे सुद्धा कशें आसा ताची एक कॅपेसिटी आसता, तितल्या कॅपेसिटी प्रमाणे ते व्हरतात आनी ज्यो गायो अश्यो भोंवतात तांकां व्हरून ते थंय दवरतात. पूण थोडे गोरक्षक करून भोंवता पळय ते कांयच करिना. हांवें पळयलां ते फक्त पॉलिटिकली केंद्रीत काम तांचें आसता. हांव कितें म्हणटा, सरकारान एक जे गोशाळा आसा स्पेशली तांकां जागो दिवचो व्हडलो. कित्याक तांचे खूब जाणचे आतां सरकारान मदीं ट्राय केली काव शेडी खंय करपाच्यो, पूण ते काव शेडीचे फुडें फ्लॉप पडले. कित्याक फ्लॉप पडले, कारण देखरेख करपी थंय कोण ना आलो. बेश्टी विलेज एरियांनी तांणी ते पयशे वाट लायिल्ले आसा. तांचेर आमी पळयला स्ट्रे कॅटल्स खूब आसतात आनी चडशे अपघातूय ह्या खातीर जातात. ह्या खातीर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान तेजेर सिरियसली नोट घेतला, हायकोर्टाकूय सांगला आनी हायकोर्टाच्या माध्यमान चीफ सेक्रेटरी आपले सेक्रेटरी एनवायरमेंटचे आनी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डायरेक्टर आनी पंचायत डायरेक्टर हांकां सगळ्यांक हें करून तेंचे ऑलरेडी तांकां डायरेक्शन दिलें, त्या प्रमाणे ते करतात. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत मनसून उणो जायत आसा आनी पावसाचो उणाव अजूनय कायम आसा.
हवामान खात्याच्या ताज्या अपडेटा प्रमाण गोंयांत पावसाची पातळी सामान्य परस उणी जाल्या आनी गोंयांत 1 जून सावन 31.8% उणाव आसा. फुडल्या सप्तकांत राज्यभर मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. पूण गोंयांत हवामानाची शिटकावणी ना. ढगाळ मळब आनी अदीमदीं पावस पडटलो असो अदमास आसा. पूण सध्या तरी एकंदरीत पावसाच्या पद्दतीत व्हडलोसो बदल जाल्लो दिसना. गोंयच्या दर्यादेगे खातीर ताज्या अपडेटान दर्यादेग वा उंचेल्या ल्हारांची शिटकावणी दिवंक ना. पूण हवामान खात्यान उत्तर महाराष्ट्र दर्यादेगेक वादळी हवामानाची शिटकावणी दिल्या. 11 आनी 12 ऑगस्टाक वराक 40 ते 60 किलोमीटर वेगान वारे घोळपाची शक्यताय आसा. नुस्तेमाऱ्यांक प्रभावित वाठारांतल्यान पयस रावपाचो उलो मारला. गोंयांत पावसाची उणीव 31.8%. हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. ढगाळ मळबा सयत अदीमदीं पावस. हवामानान व्हडलो बदल जावचो ना. बुधवारचे तापमान 31 ते 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.